सर्कला वयल्यान जे सगळे पंचायती सर्कला थंयसरल्यान आमी हांगासर आयले वॉक करीत येयले. ती जाणटी हांगासर जी लायनी घरां आसा पळय ती हांगासर आसा सगळीं हांगासर एकठांय जाल्लीं आसा. हें आयज गव्हर्मेंटाचो फेल्युअर आसा. डेव्हलपमेंटाक 2-2 वर्सां लागना पूण हांगासर खंय तरी अनप्लॅन डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा म्हणून हो सगळो डिले जाला. आनी आयज हे लोकांच्या घरांनी जे जेवता आसतना च्या पियेत आसतना जे तेंच्या घरा पोटान तेंच्या धूळ वयता हेका सरकार जबाबदार आसा. हेका हांगासरलो लोकल MLA जो हांगासरल्यान डिफेक्ट करून गेल्लो आसा 6 म्हयन्यांनी सगळ्यान पयलो म्हणटा तो विश्वासघात केलो. ताणें हांगासर जे लोकांक सांगलें की आपूण काँग्रेसान निवडून दिलें आपूण 5 वर्सां फुडलीं हांगासर कंटिन्यू करतलो आनी फुडलीं 20 वर्सां तांकां पळोवंक मेळटलीं. पूण हांगासर तेणें कितें केलें सगळ्यान पयलीं 6 म्हयन्यांनी डिफेक्ट केलें. लोकांचो सगळ्यान पयलो विश्वासघात केलो. जाल्यार हें डेव्हलपमेंटाचो विश्वासघात जावतना हें जावंक शकना की हो एवरी कामा फाटल्यान विश्वासघात करतलो. हें एका वर्सा भितर काम कंप्लीट जावपाक जाय आसलें. तेणें अश्युरन्स दिवपाक जाय आसलो. PWD कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय तांकां घेवन तेणें बसून प्लॅन डेव्हलपमेंट करूंक जाय आसलें. सो अमके टायमा भितर ते अमके टायमा भितर काबार जातलें काम म्हणून. पूण आयज हांगासर लोक हो सगळो धूळ खाता बिकॉज ऑफ दीस MLA बिकॉज ऑफ दीस कॉन्ट्रॅक्टर्स. आयज कॉन्ट्रॅक्टराक पडलेले ना तेजो पयशे ताका वयता आनी जे कोणाचें कमिशन वचूंक जाय तांकां वयता. पूण आयज हेका लागून रोडाक लागून कोण भायर सरना. कित्याक लागून आयज ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान येवन सांगपाक जालें की अमके टायमा भितर आपूण काबार करतलो आसलो काम म्हणून. आयज ह्या लोकांक सफर जावचें पडचें नासलें. एवरी डे ह्या रोडाक जेन्ना गाडयो वयता हांगासर इतलें डेंजर सिच्युएशन जाता की हांगासर खूब जाण पडल्या. हांगासर लुड्स कॉन्व्हेंट स्कूल आसा, परत हांगासर ती घरां आसा व ते वॉल्तार थंयसर चिखल जाल्लो आसा. थंयसर ड्रेनेज सिस्टम करूंक ना. ह्या रोडाक ड्रेनेज सिस्टम ना. उदक खंय वयतलें. हांगा तुमी दाखोवंक शकता हांगा ड्रेनेज आसा जाल्यार तुमी मुद्दम दाखयात. हे अनप्लॅन डेव्हलपमेंट. फाल्यां परत ह्या ड्रेनेजीक लागून रोड फोडटले परत ब्लॉक करतले परत धूळ खावची पडटली. जाल्यार हेचेर सरकारान पयलो प्लॅनिंग करूंक जाय आसलो. आयज डेव्हलपमेंटाच्या नांवान लोकांचे पयशे खाता हे. आयज हे सगळे अनप्लॅन डेव्हलपमेंटाक लागून आयज लोक सफर जाता. नाल्यार तुमी ह्या लोकांक विचारात हांगासर आयज कित्याक लागून लोक सफर जाता ते ना. हांगा अकावंटेबिलिटी कसलीच ना. सो आयज हांव मागता लोकां कडेन की तेणें आपलें कित्याक खरें मनांतलें कित्याक तें उलोवचें. कित्याक आयज लोक भायर सरता म्हणून कळ्ळें तेन्ना हांगासर प्लॅन करपाक लागले. ते हांगा बेतो घालूंक लागले वयर की सिमेंट घालूंक लागले. नाल्यार हेज्या पयलीं आवाज नासलो. लोक आवाज करपाक लागून रावला. MLA फुडल्या वर्सा आतां फुडल्या एक 12 म्हयन्यांनी 1.5 वर्सान इलेक्शन आसा. परत डिफेक्शनाचें प्लॅनिंग तुजें. परत काँग्रेसान यो परत वच BJP. हेच प्लॅनिंग करीत राव. सो हांव मागता आमच्या लोकलांनी उलोवचें हेजेर. कित्याक आयज ह्या लायनीचे लोक जे इतले सफर जाल्या की तेंची भुरगीं सीक पडले आसतलीं. ह्या स्कुलाकूय इतले भुरगीं वयता पळय तांकांय त्रास जाले आसतले. I'm speaking to the government of Goa at this present moment. This is the worst road in the history of Saligaon that has happened now. We've never had a worse road than what is present. They are doing patchwork and they are increasing the height of the road. It has happened in my lane. I was the first one in Arari to run to the politicians, to run to the ministers and to get the road tarred. How many years ago? 20 years ago. First time they put gobor, then they put that khadi and then they put dambar. How many inches? About 7 to 8 inches. Then we got all, concourse. Second time they did it. Another 7-8 inches. How many? 15 inches. Then we have some wisecracks, I call them wisecracks in our ward. They roam around with big cars. They don't walk like Aam Aadmi Party, like Aam Aadmi people. So they asked for favors to Jayesh. And to please the constituency, he brought pavers that raised the level. So now what is happening? Water is going into the side houses. Like it is happening now. There is no proper drainage. There are ditches here, so when people like us walk, we get clothed with muck, and then it's dangerous for the two-wheelers. Every time the bike hits this thing, the pillion rider has a problem with his back. So what's going on? Why don't we have basic infrastructure, planning, the electricity pipes, the water pipes, the telephone pipes? Why is it not done with one timing? And then we have a hot mix road. I remember when I came in 1990, I met Dr. Willie. He was the then chief minister. And he said, Ishmania, I will get hot mix
done, you know, so that road is there for the next 50 years. Jangli Maharaj Road in Pune, they were done by two brothers, you know, and they got a contract and they said, if this road fails in 10 years, we will do it free. The road is still existing, it's 48 years now. But they have not got any contracts. Why? Because no money is going into the politician's pocket. Every 5 years the politician changes, and so he needs money so that he can give his contractors some money. And who is suffering? Aam Aadmi Janta. So what is going on? We need good governance, we need proper planning, we need good roads, we need proper water supply, we need good electricity. These are basic needs. I have a Pillai industrial estate right above Saligaon, and a part almost touching Saligaon. We shouldn't have all these heavy duty trucks, container trucks, mixers and all going on this residential road. We don't need it. We need a separate road from Porvorim where they can access the Pillai industrial estate. This is a residential road. Residences are on the right and on the left, right up next to the seminary. So we have to stop this road for this heavy duty traffic. We don't need this heavy duty traffic. Tomorrow, like Rohan says, that any of these trucks can collapse. One of their tires can collapse. They can fall on the side of the houses. They can injure people in those houses. We don't need these. What are these? Look at what the heavy duty, the big trucks going. They cannot go on this road. They need a separate bypass from Porvorim to access Pillai industrial estate. This residential road should remain a residential road. And very important is the road from Saligaon going to the seminary. It is so indescribably bad that maybe the MLA should go on it. And maybe, a few of those politicians should really traverse on it on a two-wheeler and try it for themselves and see how bad it is. Selu Fernandez from Saligaon. आता रस्ते पयशी आतां खूब वर्सां पयलीं मागच्या एक वर्स पयलीं हे सायडीचो रस्तो फ्रॉम द पॅगीस हावस टू द कालांगूट रोड हो पिड्यार आख्खो रोड पिड्यार जाल्लो तो बोबो मारून त्या रोडाक मातशें कितें घालून तो मातसो घालून तितलो रोड जावंक ना तो आतां कितें जालां आमच्या आरडच्या लोकांक इतलें प्रॉब्लम जाला आतां म्हापसा वयतले हे सायडीन रोड पिड्यार फ्रॉम द पॅगीस हावस टू द सर्कल पासून तो होच आमकां कालांगूट पुलीस स्टेशन आहा त्यो रोड त्या तो रस्त्याक पळया वचोन तुमी रस्त्याक कितें जालां तें तर रस्त्याक गाडी वचपाचें हें ना तेजो परिस्थिती ना ती तो रस्तो पिड्यार दुसरो रस्तो मोदल्यान शिमितून रस्तो आहा तो आमकां मोदल्यान वचपाक लागला तो रस्तो पिड्यार हांवें MLA सांगलेलें हे तिनूय रस्ते पिड्यार आमकां आरडच्या लोक तुमी भितर दवरले म्हणून आमकां भायर सरपाक दिवन आमकां भितर दवरले म्हणून तो सामकें तुमी हें केलां म्हणून दुसरें आतां आनी एक सफर व्हडलें प्रॉब्लम लोकांक आतां बासीचे प्रॉब्लम आतां हे रस्त्याला बासी कितें म्हणटा RTOक हांवें दिल्लें बरोवन दिल्लें RTOक हाडलेलें तेन्ना हो रस्तो गेले पण RTOनी बासी चालू केल्ल्यो परतून रस्तो डिगींग केलो तेन्ना रस्तो डिगींग केल्या उपरांत परतून त्यो बासी सगल्यो बंद जाल्यो आमी बासी त्या बासी म्हणटा आमची गाडी हेज्या रस्त्यार चलपाक आमकां आनी रोड तो बासी येवपाक ताका लागून आतां आमच्या सिनियर सिटीजन लोकांक स्कूल भुरग्यांक सगळे कॉलेज भुरग्यांक सगल्यांक प्रॉब्लम हे आतां कितें जाता पळय आमकां थिंगसून 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर चलोन बाजारांत वयचें पडटा आनी थिंगसून जाणट्यांनी चलोन येवपाक जाय थिंगसून परतून ना येवपाक इतल्या लोकांक त्रास जाता म्हणजे हे एम्बुलन्स मातशें चिंतूंक जाय आसलें बाबा कितें तरी करूंक जाय आसलें आमच्या लोकांक तरी अशें बासीचें कितें तरी दिवपाक जाय आसलें येवंक वचपाक कळ्ळें न्ही ताका लागून जे म्हाजे बेगीन हे बेगीच्या बेगीन करता कितें जाता आमी साफर जालो आतां इतलो धुवळ आतां हे रस्तो आतां तो पावस पडलो म्हणून मातसो रस्तो बरो मातशें वत पडलें पण मागीर रस्त्याक पळय गाडी वयची मोठ्या किलोची फाटल्यान वयची धुवळ्यान मरता इतलो धुवळो रस्त्याचेर या ताका लागून मातशें तुमी पळोवचें आनी बेगीनच्या बेगीन आमकां कितें तो रस्तो तेणी सांगलें 30 तारीख फर्स्ट वीक ऑफ द ऑक्टोबर भितर तो रस्तो येतलो हाव कॅन बी तो रस्तो येतलो इन द टॅक्निकल वायज तो पावस पडल्या पळय रस्तो जावंक शकता फॉर्मेट जावंक शकता मग कोणी सांगचें तेणी सांगलेलें कितें आतां तेणी धांबो हें घातलें सिमेंट कॉन्क्रीट घातलें रस्त्याक ती कॉन्क्रीट काडून तेणी परतून रस्तो फॉर्मेट रस्तो करपाक जाय नॉट जो एका भितर 2 भितर रस्तो जावपाचो ना हो हें सांगता दिसपाक म्हाजें नांव जॉन लोबो हांव रेजिडेंट ऑफ सालिगांव ओके आमी आयज हांगासर हो प्रोटेस्ट करपाचें एक कारण म्हणल्यार हांगा जे रस्त्याक जे व्होणें पडल्या आनी हेंच्यांनी आतां गेले एक वर्स लोकांक सफर करपाक सोडलें हांगासर लोकांक हांगासर डास्ट पोल्युशन जाता 2 व्हिलर जाल्यार ह्या रोडांचेर चलोवंकूच जायना कित्याक फुडें गाडयो ज्यो वयता पळय तेजेर सावन तुका कितें धुल्लो जाता आनी फाटल्यान तुका रावचो पडटा कित्याक 4 व्हिलर गेल्यार 2 व्हिलराक खूब त्रास जाता हिंगासर आनी हे टोटल फेलियर हेंचे आनी ह्या रोडाक म्हणल्यार दुसरें म्हणल्यार ड्रेनी खंयसरूच ना ताका लागून हे उदक हांगा रोडांचेरूच रावता आनी हितून आनीक त्रास जाता की गाडयो स्लीप जावन लोक हांगा खूब जाण पडटा
मागता हेच्या गव्हर्मेंटा कडेन हेजेर बेगितल्या बेगीन एक्शन घेवचें. हांगा ह्या सालिगांव जंक्शनाचेर आनी तुमकां एक मॅसेज दिवपाक सोदता की हांगासर 1 o'clock till 2:30 हांगासर ह्या जंक्शनाचेर लुड्स कॉन्व्हेंट स्कूल आसा. हांगासर पेरंट्स तांच्या भुरग्यांक व्हरपाक येता आनी सकाळची जशी स्कूल स्टार्ट जाता तेन्ना ड्रॉपाक येता. त्या टायमार हे व्हडले कंटेनर्स वयता जे इंडस्ट्रियल एस्टेटान वयता ते हांगासर जी देंवती आसा पळय हांगासर फाल्यां जर तेंचे ब्रेक फेल जाले जाल्यार ते सगळ्यांक घेवन वयतले. सो त्या टायमार हांगासर ट्रॅफिक पुलिसाची गरज आसा. ज्या टायमार ते गाडयो वयर ते स्टॉप करतले फॉर 1 hour or 2 hours वी वील फायनलायज इट. बट हांव एक मॅसेज दिवपाक सोदता की ह्या सालिगांवचे जे लुड्स कॉन्व्हेंट स्कुलां जितली भुरगीं ह्या स्कुलाक वयता तेंच्या पेरंट्स आनी तेंच्या भुरग्यांचो जीव धोक्यात आसा त्या टायमाचेर. कित्याक फाल्यां ज्यो गाडयो हांगासर वयर सकयल देंवता तेंचो ब्रेक फेल केन्ना जाय सांगून देंवचो ब्रेक फेल जावचो ना. सो हांव मागतां पंचायतीन अलॉंग विथ द MLA हांगा पुलीस घालचे आनी पुलीस घालून हांगासर वयरसून तो 2 वरांचो रोड आसा पळय ज्यो गाडयो येता पळय त्यो बंद करच्यो. त्या पासून हांगा सगळ्या भुरग्यांक एक खंय तरी सेफ्टी जातली. हांव इतलें मागतां. रिगार्डिंग ह्या इशू खातीर तुमी कोणाक लेटर बी केला ऑथॉरिटी खंयच्या हेका लागून रोड बंद करचे म्हणून? रोड बंद करचे इन द सेन्स आमी ऑलरेडी पुलीस स्टेशनाक इंटिमेट केल्लें. आमी कलेक्टराकूय मेसेज केल्या सगळी की हांगासर आमी सफर जाता. इवन आय हॅव मेड कंप्लेंट्स 7 to 8 complaints against the road contractor to the AE JE सगळ्यांक CMांक इवन MLA तेजें नांव घालून सगळें केल्या की दीस इज अनप्लेन डेव्हलपमेंट. आयज जी हांव एप्लिकेशन्स केल्या म्हणून आयज भायर सरला कित्याक तेजो एक आवाज ना तो भायर सरना. तेज्या अगेन्स्ट पासून कंप्लेंट केल्या कित्याक तेणें आयज लोकांचो जीव धोक्यात घातला. कित्याक आयज एवरी डे आयज जो लोक हांगासर धूळ घाता पळय तांकां लागून ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक लागून आयज जे लोक सफर जाता तेंची भुरगीं सीक पडटा ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक लागून. सो आयज अकाउंटेबिलिटी ना म्हणून आयज लोक सफर जाता आनी सगळीं हांगासर ह्या सगळ्या लोकांची हांगासर ह्या रोडांची पाड पडलेली आसा. तुम्ही पळयतात GNH.